सरकाराची आर्थिक परिस्थिती तशी बरी ना, मात कोविडाची महामारी असू ना जाल्यार आनीक कसले अरिश्ट. एक्सायजाच्या येणावळीक दुष्काळ ना. अबकारी खाते तातूंतलेच एक. अबकारी खात्याक बार्रा, लिकर शॉपां, डिस्टिलरी आणि हेर कांय गजालींची येणावळ. 2011 ते 12 अबकारी येणावळ 182 कोटी मेरेन येताली. 10 ते 15% वाडपी ही येणावळ 2017-18 एकदम 27% वाढून 410 कोटीर पावली. 2018-19 ती 478 कोटीचेर पावली. 2021-22 वर्सा सगळ्यात चड 650 कोटी ह्या खात्यांतल्यान आयले. वाड वट्ट 26%. बजेटात एक्सायज कितलोय वाडलो आणि बाटल्यो म्हारग जाल्यो म्हूण सोऱ्याच्या खपाक उणाव ना. अबकारी खात्याची फक्त म्हारगायेन येणावळ वाडल्या अशें न्ही, गोंयांत तशी बार्रा, बार अँड रेस्टॉरंट, वायन स्टोरूय वाडत आसात. राज्यांत 12,180 बार्रा आणि वायन स्टोर. सगळ्यांत चड बार्देजांत 4,048, सगळ्यात कमी सत्तरी 238. 2019 ते 2022 आतां मेरेन 4 वर्सांत 1,985 नवी बार्रा आणि वायन स्टोरांक लायसनां मेळ्ळ्यात. ह्या 4 वर्सांत नवी बार्रा आणि वायन स्टोरांच्या लायसनांत 20% वाढ. बायला संघटना खातीर वावुरपी सबीना मार्टिन्स हुस्को उक्तायता की हे जे आमचे इकॉनॉमी हा ते कित्याचेर बेस करता आमी. फक्त सोरो, जुगार आणि प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स हे अंडरग्राउंड चलता. पण सगळ्यांक खबर आसा की हे चलता आणि जशे रेट पडटा ते आमकां दिसता. आमचे कडेन भुरगीं येता जे ड्रग्साचे शिकार जाल्ले आसता, प्रॉस्टिट्यूशनाचे शिकार जाल्ले आसा, ट्रॅफिकिंगाचे शिकार जाल्ले आसा, ते संघटना कडेन येता. सो हे गोंयांत चल्लां. आतां आमची इकॉनॉमी जी आसा म्हणजे पयशे करपाची, रेवेन्यू आमकां सरकार चलोवपाक पयशे जाय, ते पयशे आमी बऱ्या मार्गांतल्यान आमी ते पयशे करपाक जाय. बरी बरी इंडस्ट्री हाडपाक जाय. आमचे एज्युकेशन सिस्टम आमी बरें करपाक जाय आनी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज घालपाक जाय. जे आमचो सरकार म्हणटा की आमी बायलां खातीर, भुरग्यां खातीर आमी वावरता. पयली कदम ताणें घेवपाक जाय ते ही बार्रां बंद करपाची. आतां बार्रां बरोबर आतां गॅमलिंगूय परमिशन दिला. सगळे स्कुलांच्या भायर आतां गॅमलिंगाच्यो जायराती आसा, कजिनो एडवर्टायजमेंट आसा, वयता थंय. आनी आमची मागणी सगळे संघटनाचे वतीन हांव उलयतां. आमचे एक जेंडर नेटवर्क आसा त्याचे वतीन आनी आमी एक रोल बॅक बार टायमींग कॅम्पेन हो एक नेटवर्क केल्लो. ह्या सगळ्या वतीन हांव सरकारा कडेन मागता की ही जी परमिशन जी स्कुला भायर दिला फॉर अल्कोहोल आणि गॅमलिंग, कजिनो गॅमलिंग, तेणें ताबडतोच फाटी घेवचो. गोवा लिकर ट्रेडर संघटनेकूय धग लागता, मात धंद्याचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण कोण कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना. सध्या सरकारान नवी लायसनां दिवपाची बंद करून लॉकडावन काळ थारावचो आणि गोंयकार लायसनां घेवन बार्रा आणि वायन स्टोर भायल्यांक चलोवंक दितात तांकांय चाळण लावची म्हूण सूर येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.